सर नमस्कार. नमस्कार. येस, कशे आहात तुम्ही? आसा बरें. हे खूप खुशी भोगता की आज आमकां आनंद आमचे रेस्टॉरंट जे आहात आनंद आश्रम आनंद रेस्टॉरंट आशिल्लो. त्याच्या बद्दल आमकां जाणपाक गावतलें, त्याच्या बद्दल उलोवपाक मेळटलें. कारण अशे खुबशे लोक म्हणटात सुद्दां की बाबा आमी आनंद रेस्टॉरंटान गेला, आनंद आश्रम रेस्टॉरंटान गेला, पण ताचो ओनर कोण, त्या गेला चडशे पळोवंक ना, मेळोंक ना, ते कशे उबे जाले हें आमकां खबर ना. कारण आमी रिल्सांनी फोटवांनी खूब कडेन पळयल्लें आसा, पण हेजे फाटले कश्ट कितले आसले हें आमकां खबर ना. सो हें आमकां सगळें जाणून घेवपाक जाय सर. हाचे पयलीं म्हणजे खूब पेपरार हे आयल्या, फोटो बिटो आयल्या. आनंद कळ्ळें. आश्रमाचे गोवन टायम्स बी तातूंत, गोमंतक टायम्स. तातूंत म्हाजे फोटो कळ्ळें. बिटो आयिल्ले आसा पयलीं आनी तातूंत सगळे हाजे हांवें तांकां इंटरव्यू दिल्ली आशिल्ली. ती सगळी कळ्ळें. तांच्यांनी हे केल्ली आसा, पेपरार हे केल्ली आसा. तेन्ना आमी हे हॉटेल म्हाज्या हिशोबान बापूय बी सांगतालो ते अबावट 100 वर्सां जावंक जाय. मातशी कमी आसतली नाल्यार चड आसत अशें म्हणटा तुका. पूण 100 वर्सां म्हाज्या हिशोबान जावंक ना. आमी ते 1945 म्हणून बरयला एस्टॅब्लिश 1945. पयलींचें कितें जातालें बापायक बी ते कांय कळनाशिल्लें न्ही कितलें ते खातीर तांच्यांनी ते अशें अदमासान सांगिल्लें 1945 म्हणून. चडूय आसूंक शकता अशें. म्हणजे तुमच्या पप्पान सुरवात केल्ली हें. म्हजो आजो. आज्यान सुरवात केल्ली. आजो म्हण आमी ल्हान आसतनाच आजो एक 2-3 वर्साचो आसतना आजो एक्सपायर. पूण आमच्या बापायन बी भरपूर बापायचे भयणीन म्हणजे एक आमची एक फॅमिली बिझनेस तो. तुमकां बिझनसान येवपाचें म्हणून काय दिसलें का तुमकां सांगलें? म्हाज्या फॅमिली बिझनेसान म्हणजे हो म्हाजो बिझनेस एक्चुअली म्हाजो न्ही तो, म्हाजो बापायचोच धंदो. पूण बापाय कडेन 74 हांव मार्केटिंगाक वतालो. म्हणून ती म्हाका मातशी आयडिया आसा. तशें आमचे सगळे बापूय पळयतालो पयलीं. मागीर बापूय एक्सपायर जालो, मागीर ताणें काका कडेन सोडलें. मागीर काकाय हें जालो म्हणटकूच आमी ते म्हाजें कितें दिसलें आतां आमचें इतलें व्हडलें रेस्टॉरंट, इतलें वर्साचें रेस्टॉरंट बंद करप न्ही. बरोबर. म्हणून तें हांवें हातांत घेतलें. 2005 हांवें हातांत घेतलें. आतां तुमची स्कुलींग किंवा आमची कॉलेज लायफ कशी कितें आसली? म्हाजें स्कुलींग बी बरें आशिल्लें, प्रोग्रेस हायस्कूल. ओके. हांव सामको स्पोर्ट्सान हातूंत बरो आशिल्लो. खंयच्या स्पोर्ट्सान आसले तुमी? म्हाजे सगळे स्पोर्ट्स, पूण हांव चडसो क्रिकेट खेळटालो. पेंगीन जिमखानाक बी खेळ्ळा. ओके. कळ्ळें तुका, पेंगीन क्रिकेट कॅप्टन आशिल्लो, सगळें आशिल्लें. पयलीं तुमी आतां जॉबाक बी वयताले कशें कितें आसलें? हांव जॉबाक ना. डायरेक्ट बिझनसान? डायरेक्ट पयलीं म्हाजो ट्रॅव्हल्स आशिल्लो, ओके. कोंकण टूर्स एंड ट्रॅव्हल्स तें पळयतालो. मागीर बसी बिसी काडल्यो. मागीर ते बसीचे तूं जाणा मागीर एक्सिडेंट हें तें मागीर ते हांव फेड अप जावन हांवें ते सोडून दिलो बिझनस. मागीर आमचे लॉजींग आसा, रूम्स आसा, ते पळयतालो बापाय वांगडा. मागीर आतां कितें केलें हांवें मागीर आतां हें सोडून दिवपाक हांवें 2005 हांव आयलो. पयलीं आमचें हॉटेल अशें नाशिल्लें जें आतां आसा तशें ना. कळ्ळें तुका. तेन्ना मातशें लो हें आशिल्लें. पूण लोक बी सांगता आमकां की आमी सकयल बसताले, हें करताले, तें करताले. पूण हें मागीर हांवें येवन तें रिपेर केलां. आनी लोकांनी म्हाका कितें सांगलें, आमचें मरे ओल्ड हावस आनी ताका मरे खांबे आसा, ते देवळाक कशें आसता तशें खांबे आसा. म्हणटकूच ते खांब्या लोकांनी म्हाका सांगलें की बाबा ते खांबे ओडों नाका, स्क्वेअर सुद्दां करूं नाका तासून, आसा तशें आसूं. म्हणून हांवें ते तशेंच दवरले. ते मरे लोकांक आवडटा. लोक ते एटमॉस्फियर पळोवन लोक आनीक हें जाता. आनी आमचें तें एंटीक न्ही रे, एंटीक म्हणटकूच लोकांक आनीक खूब हें दिसता. आनी आमची जी थाली आसा पयलीं पासून म्हजो बापूय हें करतालो, लोक आमचे सगळे म्हणजे सगळे ऑफिसाचे म्हणजे एज्युकेशन धर, पोस्ट ऑफीस धर, आमची थंयच खानावळ आशिल्ली न्ही, आनी थंयच आसा. आनी अकाउंट डिपार्टमेंट, मागीर पयलींची असेंब्ली आशिल्ली ती सेक्रेटरिएट ते आशिल्ले, PWD, मागीर हें आशिल्लें आमचें बस स्टँड आशिल्लो. हे सगळे लोक आमचे RTO आशिल्ले. RTO बी आमचे सगळे बापायचे फ्रेंड, ते सगळे येताले थंय जेवपाक. सर पण पयलीं रेस्टॉरंटां चड नासताले, आतां खूब जालीं रेस्टॉरंटां न्हू, सो कॉम्पिटिशन वाडलां. ना न्ही, लोक तुका आमी थाली समज 150 दीत जाल्यार लोक तुका दिता 100 दिता, अशें आसा थंय. पूण म्हाका तें कॉम्पिटिशन आवडना. हांव कोणा कडेन कॉम्पिटिशन करना. म्हाजो रेट हांवें म्हाजो दवरला. कळ्ळें तुका. कित्याक हांव जाणा म्हाज्या रेटीक आनी म्हाजी ऑथेंटीक गोवन फीश थाली म्हणटा न्ही ती म्हाजी आसा. इतलीं वर्सां जालीं हांव ती घेवन बसला. सर पण एकएकदां लोक टेस्ट मागीर पळयता, पण रेट पयलीं पळयतात न्हू एकएकदां, कारण खूब जाणां सवाय मेळटात.
अशें आसता ना लोक रेट विचारून वता. इवन आमचो रेट मारिल्लो आसा, भायर मारिल्लो आसा. इवन आमी मेनू दिता ताजेरूय रेट आसता. न्ही रेट पळोवपूच जाय. मागीर आनी ती कॉफुजां उपकारना न्ही. ताणें अशें सांगलें, ताणें तितलें सांगलें, तुवें इतलें सांगलें, तशें नाका. आमचो रेट आसा तोच. आतां म्हाजे कडेन किंगफीश थाली आसा, मॅक्रल थाली आसा, चणाक थाली आसा, अशें आसा. पूण डिफरंट रेट आसा. सर एकएकदा अशें म्हटलें वयता की किचन आमचें रेस्टॉरंट बरें आसता पूण किचन कशें आहा देव जाण. हय. एकएकदा प्रश्न पडटा आनी आतां खूब जाण खूब कडेन प्रॉब्लम्स येता किचन बरें नासता म्हणून. सो तुमी किचनाचें टिमींग किंवा तुमी कशें कितें सांबाळटात ते गजाली? किचन म्हणलें कितें हांवें तें सगळें रिपेर करून हांवें नीव केल्लें आसा. आनी भुरग्यां कडेन हांव सारको बरो आसता. ओके. भुरग्यांक जाय तेन्ना एडवान्स कितें आहा तें सगळें हांव दिता तांकां. तांकां हांव कांय कमी करूंक दिना. कळ्ळें, म्हाजे कडेन फाटल्यान एक माळो आसता ते वयर ते न्हिसता. म्हाका खंय वचून तांकां रावपाचें आनी टायम टू टायम येता न्ही ते. म्हाका म्हाजें काम जाल्लें पुरो न्ही. म्हाका काम जाय. हांव पगार घालता, हें दिता, पयशे दिता, म्हाका हें जाय न्ही ताचो. बरोबर. सर पूण एकएकदा अशें आसता न्हू की बाबा टिमींग सांबाळप खूब डिफिकल्ट जाता कारण आयज आपल्या कडेन स्टाफ आहा, तो स्टाफ खंय तरी दुसरो कोण तरी व्हरता आनी आपूण रेस्टॉरंट ओपन करता. अशें केन्ना तुमच्या बाबतींत जालां? सांगूंक जायना. आतां लोक म्हाका सांगता खंय, आतां भुरगे गेले कामांचेर सोडून, ते खंय सांगता. पूण म्हाजे चडशे सद्याक आतां भुरगे आसा ते भायले. झारखंड, कर्नाटका, दोडामार्ग, मागीर तुजे कलकत्ता, बंगाली. ते भुरगे गेले जाल्यार म्हाका खंय सांगतले आपूण हांगा काम करता, तें काम करता. कांय करूंक शकना. आनी आतां भुरगे तुका चडशे सारके रावना. पूण म्हाजे कडेन आसा एक 5-6 जाण भुरगे आहा जे म्हाजे खूब वर्सां काम केल्लें आसा. तांकां हांव कांय हें करिना, कित्याक ते जाण हांव ना जाल्यार ते पळयता. तुमी सांगला ते चडशे सगळे भायले लोक आसात म्हणून गोंयचे लोक रावंक सोदिनात. गोंयचे लोक म्हणजे हांव नको कितें म्हणून, पूण लोकांक दुसऱ्याच भशेन चिंतचे म्हणजे ताका सर्वीस करपाची आसता, गव्हर्नमेंट सर्वीस. आनी आतां सगळें कितें आसा मिनिस्टरा कडेन पावता न्ही, तर खंय खंय लायता तांकां. हांव तांकां कांय म्हणूंक शकना न्ही ते वता जाल्यार. म्हाजे कडेन तशें कांय ना तांचें. पण आतां तुमी एक पॉयंट म्हणटा की लोक गव्हर्नमेंट जॉबाक वयता हेका वयता पूण आतां तुमी आजचा लेटेस्ट न्यूज पळोवपाक गेल्यार सगळे स्कॅम्स सगळे भायर येता सर. स्कॅम तो दुसरो न्ही, जाग्याचो स्कॅम. आमचो स्कॅम ना. आमचें तेंच आसा. एक्चुअली तूं पळोवपाक म्हाज्या हिशोबान जाल्यार म्हाका इतलीं वर्सां आमी खानावळ चलयता. आतां आमी रेस्टॉरंट म्हणटा. पयलीं खानावळूच आशिल्ली. आमी 4च खानावळी आशिल्ल्यो पयलीं. एक माधवाश्रम, एक कसलें नांव तिमाप्पा, एक किरण आनी आमची चवथी. आतां ती तिनूय ना. हांव एकलोच इतलीं वर्सां घेवन बसला. म्हणजे बापायचे पुरपाचे आमचे फॅमिली बिझनस हांव घेवन बसला. म्हणटकूच गव्हर्नमेंटान एक्चुअली आमचो सत्कार करपाचो. बरोबर, एक्चुअली करपाक जाय आशिल्लो. सर पूण आतां एक एक्चुअली आश्रम नांव आयकतकूच कितें कॉन्सेप्ट वेगळो येता. हॉटेल कांय दिसना. सो तुमी चेंज करपाचो कित्याक प्रयत्न केलो ना? कारण आश्रम म्हणटकूच ना, ते नांवान आमी वयर सरल्या. आनंद आश्रम म्हणटा ते नांवान वयर सरल्या आनी आमी केन्ना सोरोय विकूना थंय. हाजे फुडें विकचोय ना. कित्याक जेन्ना आमचे आज्यान बापायन थंय सोरो विकूना तर हांव कित्याक विकूं? म्हाका नाका विकपाचो. पूण आश्रम म्हटल्यार कितें, पयलीं मरे कितें जातालें, पयलीं रावपाक लोकांक हॉटेलां, लॉजींग अशें नाशिल्लें. कांयच नाशिल्लें. डेड एकलो मनीस तुका दिसत जाल्यार नशीब रस्त्यार. तेन्ना ते कितें करता, घरा वच्चे साडून आमचे कडेन व्हडलो जागो न्ही, व्हडलो जागो फाटल्यान पयलीं आतां भुरगे दिसता ते. पयलीं आमी आमचे कडेन कोण रावताले म्हणजे म्हयन्याक वताले जेवताले ते थोडे रावूंक सोदताले. ते पयशान येताले. म्हाजे कडेन रावून दोतोर सुद्दां जाल्ले आसा आमच्या हॉटेलान रावून. त्या खातीर ताका आश्रम म्हणटा. म्हणजे लोकांक हें मेळ्ळो, आश्रय मेळ्ळो म्हणून आश्रम. ते पयलीं दवरना. ते हांव कित्याक चेंज करूं? पूण आमचें नांव फामाद आसा, म्हाका खबर आसा न्ही. भायल्या मॅगझिनाचेर सुद्दां म्हाजें नांव आसा. जॅपनीज बी येता म्हाजे कडेन जेवपाक. सर पण हो एक प्रश्न पडटा की तुमी म्हटलें की तुमी सोरो विकिना. पण आजकाल सोरो विकिना जाल्यार एक आतां कशें टुरिस्टांक मोस्टली संवय जाला की गोंयांत येवप म्हणजे सोरो आनी वांगडा जेवण जेवप हे कॉमन जाल्लें आसा. आनी हेका लागून कशें म्हणटात की 70% आमकां जो प्रॉफीट येता तो सोऱ्यान प्रॉफीट येता. सो हेका लागून एक्चुअली मार्जीन चड आसता हेजेर. सो सोऱ्याचेर मार्जीन चड आसलें जाल्यार न्ही थोडी फॅमिली येता. सोरो आसत जाल्यार लोक तुका येवन बसूंक सोदिना फॅमिली. हें कितें, ही खानावळ टायप अशें बार एंड रेस्टॉरंट न्ही.
तेन्ना सोरो विकत न्ही म्हजे कडेन खूब आमचे लोकल येवचे ना. बरें सोरो विकलो जाल्यार एकलो मनीस बसत जाल्यार एक बरो 2-3 वरां 3:30 आमी बंद करताले तो 4 उठटा. आमच्या भुरग्यांक त्रास जाता. कळ्ळें तुका एकदम त्रास जाला जाल्यार आमचे भुरगे मागीर कितें करता पात्रांव पळय म्हणटा हे तूं उठना आनी हे ते मागीर हांव कितें करूंक शकता त्या खातीर म्हाका ते नाकात. कळ्ळें तुका फॅमिली म्हजी म्हाका फॅमिली खूब येता. कळ्ळें तुका म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअली फॅमिली रेस्टॉरंट एक पयशांक ना पळयता तुम्ही एक फक्त फॅमिलीक जपोवपाचो प्रयत्न करता पयलीं चलताले तशें. हय भोंवपाक फॅमिली जाय आमचे गोंयचे लोक इवन भायले सुद्दां आयले ते सुद्दां ड्रिंक सगळेच मारता अशें ना. भायले येता इंडियन आमचे ट्युरिस्ट ते ड्रिंक मारतात अशें ना. खंय तरी रॉंग कॉन्सेप्ट बसला तकलेन की सगळेच मारता आसतले किंवा गोंयांत हय तांच्या हातून हे दिसता तांकां हांगा गोंयचो हांगा सोरो म्हाका एक एकदां भितर येता आसता न्हय तो दारू न्हयना मग हांव सांगता ना रे बाबा दारू ना. सर आतां एक कोणाक जर तुमच्या सारकें रेस्टॉरंट ओपन करपाक जाय आनी एक सोरो विकार आसतना जर आमकां रेस्टॉरंट लॉंग टर्म खातीर चलोवपाक जाय तशें तुमी चलता अशें जाल्यार कितें तकलेन दवरपाक जाय किंवा कशें गजाली तकलेन दवरपाक जाय. लॉंग टर्म चलयतलो किंवा तुमच्या सारकें ओपन करपाक जाय विदाउट सोरो किंवा एक हायजेनीक न घेता आपूण एक बरो प्रॉपर वेन लॉंग टर्माक चलतलो रेस्टॉरंट चलयतलो जाल्यार कसो कितें स्कोप आसा किंवा कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. ना तांच्यांनी जाता अशें चलोवपाक शकता ते तांकां आतां कितें आसा म्हाजेर सगळें आतां हांव कशें चलयता हें म्हाजेर आसा तो कशें चलयता तो ताजेर आसा. हांव ताका कांय सांगूंक शकना पूण हांव ताका इतलेंच सांगूंक शकता की बाबा आमची गोंयची थाली ही तूं सारकी दवर म्हणजे एक तूं आमचे हुमण म्हणटा तें आमचें मेन हे आनी फ्राय फीश हे 2 वस्तू सारक्यो दवर ताजेर तुजें रेस्टॉरंट बरें चलूंक शकता. सर पण आता कशें आमचे फीश म्हणा किंवा आतां जे आजकाल जे फीश येता सगळे आयसाक मारलेले आसता आयस मारून गेलेले आसता हे खंय तरी लोकांक मार न्हू आनी रेस्टॉरंटान मोस्टली आयस खंय तरी आयसान घालून दवरलेले आयज फाटल्या दिसांनी फॉर्मेलीन सापडूना फॉर्मेलिनीन सापडून आमचो धंदोय गेल्लो न्ही ताका हांव कांयच करूंक शकना. बॅन कशें करतलो हांव ना बाकीचे लोक हांव समज बंद केलें जाल्यार बाकीचे लोक ओपन करतले आपले रेस्टॉरंट. पण हेका सर सोल्युशन कितें आसपाक शकता कारण आतां 90% गोंयकारांक नुस्तें जायत न्ही आतां कितें आसा आमच्या गोंयचे बी विसवण येता न्ही बांगडे बिंगडे ते लोक आतां तांकां मेळटा. आतां आयसाचें म्हणल्यार थोडे कितें आसा थोड्यांक कांय खबर ना न्ही नुस्तें विकतलो म्हणटले हें बरें म्हणटलो नुस्तें तो बाबडो घेतलो वतलो ते कितें ताका कांय कळना घरा वतकूच ताका कळटलें. कळ्ळें तुका पूण खावपाचें तो खातलोच नुस्तें. आतां सगळेंच नुस्तें न्ही फ्रोजनूच आसता ते मागीर हांगा ते दवरता कंटेनरान येता ते हांगा 2 दीस आनी मागीर ते आमकां मेळटा आमकां मेळटकूच आमी मागीर लोकांक दिता अशें ते चालू आसता. काय उपाय ना वरसूनच कितें तरी सोल्युशन जावपाक वयल्यानूच जावंक जाय सोल्युशन आमचे कडेन कांय उपाय ना. आमकां हांव फाल्यां 7-8 बाजारांत गेलो म्हाका विसवण जाय हें हांव घेतलो येतलो पूण हांव पळोवन घेतलो. हांव डे टू डे मार्केटींग करता 8 दिसान एकदां 4 दिसान एकदां न्ही. तुम्ही सध्या वयता डेली वता मार्केटात. तुम्ही वयता स्वता हांव वता. ओके तुला पळोवंक ना की एक ओनर असो वयता म्हणून की प्रत्येक फावटी ना चडशे आसा ओनरूच आसा ते भुरग्यां कडेन थोडे दिता बाबा हाड तें हाड तें हाड करून पूण हांव स्वता वता आनी खूब जाण आसात म्हाज्या बरोबर म्हाजे फ्रेंड हॉटेलवाले ते वता. सर पण एकदा खूप फाटी जाता आसतलें न्ही की एकदा रांदता खूप जेवण खूप करता पण त्याचा कस्टमर्स खूप कमी येता आनी एकदा जेवण कमी रांदता कस्टमर्स खूप येयले ते पयलीं मरे कितें जातालें पयलीं आमकां बरो रश आसतालो आतां तसो रश ना आतां आमी तितले कमी करता. आतां म्हाजो इतलो सेल तितल्याच सेलाचे हांव करता समज जायत जाल्यार मागीर घातलें लिमिटेड आनी उरलें जाल्यार मागीर ते भुरगे आसा भुरगे खाता म्हणल्यार जाय इतलेच करप वयता. हय आमकां आतां ते हें जालें संवय. आतां कितें जाता इनिशियली फर्स्ट डे अशें उगडलें जाल्यार तूं सांगूंक शकना आपले कितले गिरायक जातले तेन्ना तूं सांगूंक आतां कितें जाता आमी आतां चलयल्या म्हणून आमकां कळटा कितले रायस लागतले आनी कितले 5 मापां 6 मापां 10 मापां अशें आमी घालता इनिशियली ती काबार जातात. मागीर जाय जाल्यार इल्लें घातलें आनी समज उरलें जाल्यार मागीर आमचे ते भुरगे हें करता. सर तर टायम टू टायम अपडेट करप जशें तुमी अजून करता जशें तुमी सांगता की 1945 सुरवात जाल्ली हेची आनी अजूनय तुमी अपडेट करीत वता कारण प्रत्येक फावटी क्लायमेट चेंज जाता किंवा सगळ्यो गजाली चेंज जायत वता. तुमी अपडेट कशें करता एवरी टायम कशें रावतात गजालींनी.
म्हणजे आता प्रत्येक फावटी कशें एक 1945 चलताले आता लागचे ना 2005 लागताले ते आता लागचे ना ना जे फाटल्या वर्सा ते आता लागचे ना प्रत्येक फावटी अपडेट करपाक जाय लोकांचे चेंज जाता लोकांचो माइंडसेट चेंज जाता टेस्ट लोकांची खंय तरी बदलता सो तुमी हे सगळं गजाली कशें सांबाळून दवरता ते की आता सोशल मीडियाचेर बी चालू आसा न्ही सगळे कळ्ळें. तुका घालता तशे लोक तुका पळयता कळ्ळें. तुका ती तातूंत हे करून हे जाता तातूंत आनी चड हे पळोवपाचें गरज ना कळ्ळें तुका कळ्ळें. आता सोशल मीडियाचेर पळय आता हांव नवें शॉप उगडलें सुद्दां जाल्यार एक 2 दीस पयलीं एडवर्टीजमेंट करपाची लोकांक कळटा बाबा आयज हे शॉप हे हॉटेल उगडपाचें आसा आमी वचून पळोवया थंय बरोबर आनी कितें जाता पावसान बिवसान आमकां गिरायक कमी नासता आता ह्या फाटल्या 3 म्हयन्यान पावस जो पडलो तो केन्नाच लायफान पडूना बरोबर कळ्ळें मरे कितें गिरायक आशिल्लें पूण आमी भुरग्यांक सांबाळ्ळें तुमी तो बॅकअप कहो रेडी करता एक्चुअली 4-5 कडेन तुमकां सांगून येयना न्हू 4 महिने कस्टमर आसतले काय आसतले की 2 महिने आसतले काय ना आमी सामकेंच कमी काडटा सामकेंच कमी रायस कळ्ळें. रायसाचे हुमणाचे बी आमी लिमिटेड काडून पूण आमकां जाय जाल्यार हुमण आमी झप करून करता तशें कांय ना म्हजे कडेन सगळें नुस्तें हुमणाचें बॅकअप रेडी दवरता हय म्हणजे चडशें हुमण सुंगटाचें आसता भेंडे घाल नाल्यार मुळो घाल तातूंत शांगो घाल अशें चालूच आसता सो केन्ना कस्टमर तुमचे केन्ना कंप्लेन केला की तेज्या कडेन बरें मेळटा बट तुमच्या कडेन इतलें बरें कित्याक हय मेळना करता लोक कंप्लेंट करता सो थंय तुमी काय कितें रिस्पॉन्स करता तांकां तेंच्या कडेन सवाय मरे तेंच्या कडेन पळय मरे कशें हें तें ताजे कडेन पळय सवाय म्हणटा न्ही पळय म्हाजें हांव जाणा म्हाजो ब्रँड जाला हांव त्या हाजे एक मनशान म्हाका कंप्लेंट करी जाल्यार हांव तें घेवन बसना पूण कितें आसा ताणें आपल्याक जाय थंय वचूंक शकता म्हाजें कितें आसा हांव कितें करता न्ही तें म्हाका खबर आसा आमचें हुमण पळयल्यार तूं मुद्दम हुमण घे आनी पळय कितलें दाट आसता थोड्यांचें हुमण आसता पातळ हांव म्हणिना रे एक सांगता तुका तातूंत हें आसता न्ही दाळचो रोस पातळ आमचो पळय दाळचो रोस तूं मुद्दम येवन एक दीस पळय म्हणजे क्वॉलिटी क्वांटिटी जर खूब खूब फरक आसता तूं आतां पळय हांव आतां बाजारांत न्ही थोडे सेकंड हँड म्हणून बांगडे मेळटा म्हणजे कितें फुटिल्ले ते तुका 300-400 रुपयान पाटें आसता आनी हांव बांगडो हाडटा न्ही तो मेजून हाडटा पर एका बांगड्याक कमीत कमी 20 रुपया तरी पडपाक जाय बरे बांगडे तुमी हाडटा बरे बांगडे ते क्वॉलिटीन हांव बांगडो दिता आतां स्पेशल बांगड्याचे थाली म्हणजे 220 सादे बांगड्याची थाली 150 तशें म्हणजे बांगडे आसता क्वॉलिटी वायज सर केन्ना व्हेज नॉन व्हेजान केन्ना अशें कंप्लेन येवंक ना कारण एकाच तव्याचेर रांदतात मरे एकाच थालीन रांदतात मरे म्हाजें कितें आसा हांव पयलीं लोकांक सांगता इवन म्हाका खूब फोन येता बा शिवराक मेळटा हय पूण हांव तांकां सरळ सांगता बाबा म्हाजें प्युअर शिवराक धरूं नाका कित्याक म्हाजें नुस्त्याचें मेन बिजनेस तुमकां सायड बाय सायड जाल्यार हांव शिवराक दिवंक शकता आसा म्हाजे कडेन 2 भाज्यो मेळटा पापड मेळटा बटाट फोडी मेळटा लोणचें मेळटा चपाती मेळटा शीत मेळटा धंय मेळटा सोलकडी मेळटा हे मेळटा हे शिवराकात मेळटा तशेंच हातून हांव चड वस्तू घालिना नुस्त्याच्या हातून एक तिसरो घालता किसमूर घालता एक भाजी घालता सॅलड आसता एक चपाती आसता व्हडलें नुस्तें आसता लायक विसवण धर मागीर तुजें चणाक धर तो एक पीस शीत आसता हुमण आसता आनी सुंगटाचें हुमण आसता आयज तूं जाणा मरे सुंगटां बिंगटां कशीं आसा बरोबर खूब म्हारग जाल्यार आतां नाल्ल कसो जालो 40-50 रुपया एक आतां जालो न्ही मागीर आमी जेवण वाडयलें ना आमी तशेंच दवरला लोक म्हाजे कडेन 50चे हुमण व्हरूंक येता 50चे हांव दितां अजुनूय 50चे व्हरपाक व्हरूंक येता तुमी कशें सांबाळून दवरता सर अजुनूय कितें करूं दिवचें पडटा न्ही लोकांक सोडूंक मेळना न्ही तेच लोक म्हणजे आयज हुमण व्हरता ते जेवंक येता न्ही फाल्यां आयचें आयज पळोवप नासता तुवें फुडलेंय पळोवंक जाय चिंतूंक जाय बाबा आपले हो कस्टमर सद्दां हुमण व्हरूंक येता आपूण ताका कसो हे सांबाळटलो हे हांवें पळोवंक जाय न्ही सर म्हाका केन्ना तुमकां दिसलें ना की रेस्टॉरंट बंद करया रे खूब कस्टमर्स कमी येता खूब आपलें सगळें हाल्ला फायनान्शियली खूब गजाली प्रॉब्लम जाता केन्ना दिसोंक ना केन्ना अशें कारण रेस्टॉरंटान खूब फावटी प्रॉब्लम जातात न्हू हे गजालींनी हय म्हाजें आतां व्हडलें रेस्टॉरंट न्ही म्हाजे कडेन पळय स्वता हांवूय काम करता जाय जाल्यार भितर वता हांवूय किचन सांबाळूंक शकता हांवें हाज्या पयलीं केलांय बी कळ्ळें तुका तशेंच म्हाजो भावूय आसता म्हाज्या बरोबर आमी दोग तीग जाण आमकां अशें मेळत जाल्यार आमी
इझी कंट्रोल करता मागीर कितली फूल आसूं गर्दी आसूं ओके. आमकां कांय पडूना पूण कितें जाता आमच्या थाली फास्ट येवंक जाय भितर नुस्तें फ्राय जालें आमची थाली भाजी सगळी रेडी आसता वाटयांनी घालून किसमूर कळ्ळें. तिसऱ्यो भाजी घालून चपाती फक्त नुस्तें एक 2 मिनटां लागतात ताळपाक आनी तातूंत फास्ट नुस्तें खंयचें जाता एक विसवण आनी चणाक बांगडो बी तुका टायम घेता कळ्ळें. ताका पापलेट सुद्दां टायम घेता आतां म्हाजे कडेन पापलेट थाली आसा पूण मातसो टायम वता लोकांक सांगता आमी बाबा एक 10 मिनटां लागतली तो बसता आं म्हणटा तो कस्टमरान जेवंक जाय आनी तेंच जाय नुस्तें जाल्यार तो बसतलो न्ही विसवण बी तुका 2 मिनटां कळ्ळें. पूण इसवण थाली मातशी म्हारग वयता न्हू. म्हणजे हय मातशी म्हारग विसवण आसा चड कित्याक 1000 रुपया किलो आसा विसवण बरोबर. तो एक दीस 700-800 जातकूच लोक आमकांय विचारता अरे 700-800 जालो मरे कांय विसवण सवाय थाली सवाय जावना आतां जातलो कितले एक 2 म्हयने वर्सांच्यान 2 म्हयने सवाय जातलो 10 म्हयने तस्सो उरतलो प्रत्येक वाटी रेट हलो शकना. 1300 रुपया जाता मागीर पावसान मागीर आमी कितें करपाचें सगळें जाल्यार तकलेन दवरचें पडटा. हय सो थोडे सांग सो तुमचे थोडे अशे थोडे प्लॅन्स जे तुमी आनंद आमचे आनंद आश्रम रेस्टॉरंट वाडोवपाचे प्लॅन तकलेन आसा जे फुडें हांवें घातल्या सायडीक बी घातिल्लें आसा रेस्टॉरंटां थंय तुका बार रेस्टॉरंट चायनीज इंडियन तंदूर सगळें आसा कळ्ळें तुका ती समज म्हाजे कडेन मेळना ते थंय मेळटा जाल्यार हांव सांगता बाबा अमके कडेन वच आमचेच आसा आमी तांकां एड्रेस दिता आनी धाडटा तांकां. अशें तुमचे म्हटल्यार अशें तुमचे ब्रांचीस तुमकां घालपाक जाय आनी वाडोवपाक जाय अशें दिसता रे घालपाक पूण लेबर त्रास करता न्ही लेबर तूं कितलेय दवर आयज येता 4 दीस काम करता चल्ले मागीर त्रास कोणाक म्हाका जालो न्ही बरोबर. हांव काय सगळ्या हॉटेलांनी काम वचून करूंक शकना म्हणजे आनंद आश्रम हांव थंय करूंक शकता तें म्हाजें काम न्ही ते चायनीज बिनीज हांव करिना. बरोबर. सर पण आतां वाडप एक्चुअली खूब एकदां म्हत्वाचें आसता इतली वर्सां चल्लेली आहा जाल्यार ब्रांचीस आपले जावपाक जाय जशे बाकीचे आसात तशी आपले प्रत्येक जाग्याचेर आसपाक जाय नांव दिसपाक जाय अशें एकदां दिसता न्हू. हय दिसता म्हाका नांव फाटल्या दिसांनी एक मरे हें जाल्लें कितें जाणा तूं टेस्ट ऑफ गोवा म्हणून गार्डनान जाल्लें ताका एक 5-6 वर्सां जातलीं तातूंत आमी पयलें प्रायज घेतलें तातूंत आतां आमी कितें खंय घालता जाल्यार आमी वता पूण म्हाका सगळ्या हाका वचून फायदो ना पूण आमची इतलीं वर्सां जाय जाल्यार लोकांक खबर म्हणजे बॉम्बे हें पावलें हैदराबाद आंध्रा सगळ्याक म्हाजे हें काडून गेले व्हिडिओ फिल्मी किचन टू भायर पर्यंत आनी सगळ्यांनी ते म्हाका खूब रिव्यू मेळ्ळे आनी आतां ते लोक येता आंध्राचे आंध्रा हैदराबाद हे ताणें हें केलां न्ही फोटोशूट काडून आपूण बी तळटा बिटा कशें दाखयलां म्हाका मेळटा. म्हणजे एक्चुअली म्हणपाक शकता आमी हो इंटरनॅशनल ब्रँड जाल्लो आहा एक्चुअली. हय म्हाज्या हातून ब्रँडूच धर तूं खुबश्या कंट्रीनी पावल्ले आहा म्हणटा तुका आउट ऑफ इंडिया आनंद आश्रम रेस्टॉरंट सोडून तुमचे बाकीचे कितें बिझनेसीस आहा किंवा कशे भुरग्यांनी फुडें सरपाक जाय कारण ना आमचें कितें आहा म्हाज्या भावाची चलयो बिल्यो त्यो आतां लग्नाच्यो जाल्यो पूण ती भायर कामायका लंडन आसा कळ्ळें ताची बायल चली बिली तो लंडन आसा एक भाव ती कंपनीन ताची चली कंपनीन काम करता एक भावाची चली कंपनीन काम करताले पूण ते लग्न जावन गेले आतां आनी हांव कोणाक म्हणून सांगू म्हाजे सोयरे आसा एकलो आमचो कजनाचो चलो आसा हांगासर म्हणजे तो बोटीर आसता ताणी मरीन हें केलां कळ्ळें तुका तो बोटीर आसता ताजी भयण शिकता अशें करून आमचे कडेन चलता रे काम चलता सगळी ह्या रेस्टॉरंटाचेरूच ना आमच्या प्रत्येक जाण आपापलो धंदो करता दुसरो एक व्हडल्या कजनाचो तो हांगा वेर्ना आसता कामाक कंपनीन तो इंजिनियर. आतां एक तुमच्या कडल्यान एक स्पेशल एक एडवायस म्हटली न्हू गोंयच्या युथां खातीर जाल्यार खूब कडेन आतां लोक यूथ म्हणटकूच मातशे कन्फ्यूज आसता एक कॉलेज टायम पर्यंत की आपूण बिझनेस करूं जॉबाक वचूं बिझनेस करतलो जाल्यार पयसो जाय रिस्क खूब आसा आनी जॉबाक वयतलो जाल्यार आतां आजकाल खूब स्कॅम सांपडटात सो आपूण करूं कितें सो ह्या स्टेजीर भुरग्यांनी कितें केल्यार बरें किंवा तुमी कितें म्हणपाक सोदता युथां खातीर. युथांनी म्हणटा न्ही ते शिकूनच हें करूंक जाय कित्याक फुडें आमचो हो धंदो आहा न्ही कोण काम करतलो हें जाय हे पयलीं प्रश्न पडटा फुडें आतां तुका लेबर काय मेळना सारकें थोडे आतां ऑलरेडी
बंगाली ते आपले कितें पळयतात त्या सायडीक ते हांगा फुडें येवत गॅरंटी ना. ते कूक म्हणून खूब जाण आसा बंगाली, झारखंडच्या, ओरिसाच्या. ते फुडें म्हाका दिसना हे तांच्यांनी आतां युथांनी बरें शिकपाचें जाल्यार प्रोफेशनल म्हणजे एडवोकेट हे ते करपाचें. आतां थोडी रेस्टॉरंटां जी आसा ती काय बंद पडपाची ना, ती थोडी चालूच आसतली. आतां नवी कितें करता ती रेस्टॉरंटां पळय, तूं आतां सगळे सेल्फ सर्वीस स्टार्ट जाल्या. उबो राव जेवून चल. तुका कशें गिरायक जातलें? सामकें. लोकूय आतां फास्ट जाले, म्हणजे तांकांय बेगीन बेगीन ऑफिसांक पावूंक जाय आनी हें करूंक. कळ्ळें तुका? म्हणल्यार करता लायक कॅल्क्युलेट रिस्क घेवन करपाक जाय, पण प्लॅन सगळो नासपाक जाय. प्लॅन करूंक जाय. रिस्क आतां समज तूं धंदो कितें करतलो तर तुजेर आसा कसो कितें करतलो. पूण कितें आसा आपल्याक तातूंत हे मात तरी आयडिया जाय, त्या धंद्यान तूं भितर सरपाक जाय. आनी धंद्यान सरतलो जाल्यार कशें कितें थोडे गजाली लक्षांत दवरपाक जाय, जशें की थोडे जाण म्हणटात की तेज्या कोणाच्या कडेन तरी कामाक राव, कितें कर. पण अशें कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय? फॉर एक्झाम्पल रेस्टॉरंटांनी परत वयतलो जाल्यार करपाक जाय पळय नव्या भुरग्यांनी. थोडे जाण म्हणटात की आयएचएमान करून चल. थोड्यांचें अशें आहा की कोणी आयएचएम करूंक सुद्दां ना, पण ते बऱ्यापैकी रेस्टॉरंट सांबाळटात किंवा गेल्ले आसात. तांच्यांनी सांबाळटा जाल्यार सांबाळूंक जाय न्ही. तूं जाणा जाल्यार तुवें करपाचें रेस्टॉरंटान, तातूंतच वचपाचो. हांव सांगता म्हणून तूं वचूंक जायना. बरोबर. आपल्याक दिसपाक जाय. आपल्याक दिसूंक जाय. आपल्या मनाचेर आसा सगळें. बाबा आपल्यान हें केलें कशें जातलें, तें केलें कशें जातलें. तूं म्हाका विचारूंक शकता अशें तो कशें, तें हांव सांगूंक शकता तुका. पूण फुडें रेस्टॉरंटाचो बिजनेस म्हाका डाउटफुल आहा. ते खूब जाण रेस्टॉरंटान वयतात. खूब जाले. पयलीं कितें करताले, पयलीं बसी आयल्यो, कोण भायल्यान आयलो बसी काडली. सगळे बसीच काडटाले. मागीर कोण एसटीडीच उगडटाले. पयले ते बारीक तेन्ना एका टायमार तशेंच उगडटाले. मागीर आतां रेस्टॉरंट आहा ते रेस्टॉरंटात घालता. पावलाक रेस्टॉरंट आहा. आतां बिर्याणी तुका 100 रुपयान बिर्याणी मेळटा, ती हांव 220 रुपयान विकत जाल्यार म्हाका मेळटली? कस्टमर ना. लोक पार्सल व्हरता, खाता, चल्ले. 100रान मेळटा न्ही. ते हायजेनीक बरें वायट कोण काय पळयना. ते हांव नाका तें सांगूंक. एक्चुअली आसतात न्ही नॉर्मली पळोवंक गेल्यार. हय, बरोबर आसा तें तुजें. पूण कितें आहा आतां लोक मरे कितें आसा, लोकां कडेन पयशे पळोवनूच हें करताले. ते कोवीड जाल्ल्याक सगळ्यांनी लोकांचें हें जालां. कोवीड जाल्ल्याक म्हणजे तांकां ते पयशे जपून मोडचे पडटा. हांवें पळयल्या न्ही, म्हाजी 12 हांव ओपन करतालो रेस्टॉरंट. 12 सारको टायम टू टायम. आतांय करता. तेन्ना एक 7-8 वर्सां पयलीं 12ंकूच फूल. आतां जायना इतलें. ते 3 पर्यंत फूल. आमी तेन्ना 3 पर्यंत. आतां हांवें कोविडाच्या नंतर हांवें टायमींग वाडयलो. 12ंक ओपन करता, पूण तितलें व्हडलें गिरायक आसना. 1:30 1:15 पर्यंत मागीर गिरायक येता. ते 3 पर्यंतूच. मागीर हांवें 3:30-4 केली. कळ्ळें तुका? कित्याक लोक खंय उरता आनी कितें करता. लोक म्हाजे कडेन येवनूय वताले पयलीं. 3 म्हण बंद. अशें बरें दिसनाशिल्लें फॅमिलीक बी वच. आतां हांव 4 3:30 पर्यंत हांव ओपन आसता. पूण तितलें व्हडलें गिरायक तशें ना पयलीं सारकें. हांव आतां सांगता तुका, तुजें नांव म्हाजें नांव आसा, पूण तातूंत हें कांय ना. म्हणजे नांव आसलेल्या रेस्टॉरंटान लोकांच खूब कमी येताले, बाकीच्या रेस्टॉरंटान इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. न्ही, कितें आसा, म्हाजो आतां एक वेळार म्हाजे एक रेटीक लागून बी लोक येना जाय. तुका सॉफ्ट ड्रिंक मेळटा. रेटीक बिटीक हें जाय. पूण थोडे तुका म्हाजीच थाली समज कोण 100रान दिता, ती म्हाका कित्याक घेतले? म्हणून हांव म्हणटा सारकी दवरप, सिस्टमॅटीक दवरप, बरी दवरप. थोडी वस्तू घालून जेवण दिलें, थोडे लोक सांडटा, पूण वेस्ट ऑफ मनी न्ही. म्हाका धाकटेक जाणांनी म्हटलां की आमी येता ते लिमिटेड खावपाक, इतलें खावपाक गेल्यार आमकां टेस्टूच मेळना. लिमिटेड खावन आनी समज ते 2-3 वस्तू भायर उडयल्यो, यू आर वेस्टिंग युअर मनी. सारकें. पण एक अशें दिसता न्हू की इतल्या रेस्टॉरंट ओपन केला, इतल्या लोकांचें नांव पावलां, इंटरनॅशनल पावलां, की आपुणूय रेस्टॉरंट ओपन करूं.
हय लोकांक दिसता. नॉर्मली थोडे येतातच न्हू की बाबा इतले न्ही पावला 1945 चलयता जाल्यार अजूनय चलयता म्हळ्यार कितें तितून आसतलें इतून जोडटा आसतलो तरी तो. हम्म. सो नॉर्मली सर एक प्रॉफिट रेशो कहो कितें आहा तुमचो म्हटल्यार प्रॉफिट कितें जाता आसतलें एक ओवरऑल एन्युअल इनकम म्हटल्यार कितलो जाता आसतलो प्रॉफिटान कॅल्क्युलेट केलो जाल्यार. तसो तूं मरे कितें आहा थालीचेर बी कितें मेळटा न्ही तसो तूं कॅल्क्युलेट करूंक शकता. आतां म्हयन्याक बी 1-2 लाख मेळत मागीर तूं चिंत. बुचले मेवरचे परत सगळे एका मेंटेनन्साक गेले. मेंटेनन्साक आसा मागीर फुडें आनीक मेंटेनन्स आसा. आतां समज पळय डे टू डे कामाक येता गॅस सगळे सर्विसिंगेक येता फॅन सारके आसना एकदां हें जाता आं मागीर तुजें आनीक नाल बील येता ते कुशीन येता एक म्हाका कितलो लॉस आसता पूण ओवरऑल तुका ओके चलता. म्हळ्यार ओवरऑल प्रॉफिट जातातूच. हय जातात न्ही. ओके. जायना जाल्यार हांव कित्याक चलोवपाचो म्हाका. तो एक आहा तूं. हय जाता जायना न्ही. आमी प्रॉफिट सुद्दां काडून आतां कितें जालां न्ही आमकां खूब तरेचे टॅक्स भरचे पडटा. बरोबर. तातूंत आतां मातशें प्रॉफिट लेस जाता. सर पण टेस्ट मेंटेन करपा खातीर एकदा तुमी म्हटलें की तुमचे कडेन कूक सगळे भायले आसा आनी गोंयची टेस्ट हाडपा खातीर एक गोंयचेच लोक जाय पडटात न्हू. ना म्हजे कडेन तो एकलो आसा दोडा मार्गांव वयलो तो हांगाच गोंयानूच राविल्लो. तो बरें जेवण करता ताज्या अंडर 4-5 जाण जेवण कूक जाले. अरे बाबा. ताज्या अंडर रावन 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 आतां ते तातूंतले 2 जाण परते म्हाजे कडेन आसा. कळ्ळें 2 जाण एकलो मेलो. कळ्ळें तुका अशें चलता रे. पूण कूक कितें आहा न्ही आतां 20,000च्या सकयल कोण पगार घेना कूक असो सादो. बाकीचे सोडून दी चायनीज इंडियन तंदूर बिंदूर ते 25-20 तशें 20 वयर पूण म्हाजे कडेन आहा ते 20,000चे आसा. ओके. मिनिमम सॅलरी कितली दिवची पडटा एक स्टाफाक? स्टाफाक म्हणल्यार प्रत्येक एक थोडे आसा न्ही कूक आमचे वेटर्स आसता तांकां 10-11 तेच्या वयर दिना हांव. मागीर युटेन्सील बी लिफ्ट करता ती आयदनां तांकां आसता 10 तितलो रेंज. मागीर हेल्पराक आसा 12-1 मागीर एसिस्टंट कूक आसा ताका 15-13 अशे 2 एसिस्टंट कूक आसा 1 कूक आसा तांकां दोगांयकूय 15-15-30 आनी बाकीचे आसा ते 10-10चे 1.5 लाख म्हाजो म्हयन्याक आसता. सॅलरीकूच काडचो पडटा. हय. म्हळ्यार कशें करून एक ओवरऑल एक पयसो जर भितर येवपाक कमीत कमी 3 लाख सुमार तरी भितर येवपाकूच जाय. हय. उरता प्रॉफिट जाय. प्रॉफिट जाय जाल्यार पॉसिबल ना न्हू तें. चलता. आतां तेच चिंततालो की तुमी म्हटलो तुमी फिगर घेतलो की 2 लाख मिनिमम म्हणल्यार 1.5 लाख भितर काडलो जाल्यार खूबशी उरता न्हू सर. पूण ताजो इनकम टॅक्स ना. आसा. मागीर ते इनकम टॅक्सूय भरता न्ही आमी म्हणटा हयशे पूण लास्ट म्हयनो जातकूच तकली खाजोवची पडटा. हातीन कांय उरोंक ना. मागीर सगळें पळोवचें पडटा. वर्स जालें की मार्च म्हयनो आयलो की इनकम टॅक्साचे उबें रावता आमकां भरपाक. सर केन्ना लेटरां येता. सर केन्ना तुमकां हें जाल्यार किंवा अशें एक म्हटलें वता न्हू की गोंयचे भुरगे सॅलरी चड डिमांड करतात भायल्या पेक्षा. गोंयचे भुरगे आतां पळय कॅजिनो जाला न्ही कॅजिनोन चड लागले. कळ्ळें तुका. मागीर तुज्या हांगासर वेटर बिटर खंय मेळटले ते कॅजिनोन वता ते. कॅजिनोन तांकां बरें मेळटा वायट मेळना. सगळे कितले जाण लागले रे गोंयचे. सगळे गोंयच्याच म्हाज्या हॉटेलाच्या भायर सगळ्यो मोठ्या आयकली पार्क केल्ले आसा. ते आनी पार्किंगेचे पार्किंग करून म्हाका दी म्हणे म्हाका हॉटेलान येवपी सुद्दां पार्किंग ना म्हणून वापस चल्ले पडले. पार्किंग लागोना म्हणून. ना ते पार्किंग खंय करता पासयेचेर बी करता हाजेर फुटपाथीचेर. आमी खंय लावपाचें. आमच्यो स्कुटी दवरपाक आमकां जागो ना थंय. आमी थंय रावून हॉटेलवाले आसून. म्हणल्यार पणजेन एक्चुअली पार्किंगेचो भरपूर इश्यू चालू आसा न्हू. पार्किंगाचो पयलीं आमकां खूब आश्वासनां दिलीं कोणेच फुलफील करूं ना पार्किंगेक लागून. तूं कर धंदो नाका करूं कॅजिनो मेन. पण सर आतां पार्किंगा खातीर जो व्हडलो इश्यू चलता स्पेशली रेस्टॉरंट पणजेन आहात
तांकां एक सोल्युशन कितें जावपाक शकता? ना थंय कितें आतां पयलीं म्हणजे कितें म्हाजें एक हें आसा की कॅझिनोच्यो गाडयो तर आमच्या सायडीच्यान वचत हं, पळय ईडीसी कॉम्प्लेक्साचेर हं, खूब जागो आसा हं. वयर हं. कळ्ळें न्ही ईडीसी कळ्ळें, कळ्ळें. वयर थंय तुका खूब जागो आसा हं, तांच्यांनी कितें करपाचें हांकां मोटरसायकली वयर लावंक लावपाच्यो हं. तांकां एक जागो दिवन आनी तांकां ही शटल गाडी धरपाची एक शटल दवरली जाल्यार तांकां हाडून पाय हाडून सोड परते कोण आयले ते परते सोड तांकां घेवन यो परतो वच हें करूंक जाता तांच्यांनी तर म्हाज्या हिशोबान तो एक हें आसा आनी त्या डिपार्टमेंटाच्या त्या गजालींची तांकां थंयसरूच पार्किंग आसपाक जाय न्हू दुसऱ्यांच्या जाग्यार वचून पार्किंग करप हय खंय तरी रॉंग ना न्हू. ती कॅझिनो आसा खंय आनी पार्किंग करता खंय बरोबर. तांकां एक बस दवरा एक हं, शटल दवरा तुमी व्हरून सोडा तांकां हं. जाल्यार आमकां तांच्या कामा वेळार तांकां घेवन येयात रातचेय तशेंच करा आमच्या फुटपाथीचेर आमच्या हाचेर आमकां भायर स्कुटर काडटलो जाल्यार आमकां काडूंक मेळना हं, अशें जाता हें कोण पळयना हं. ते ताका मातशें तरी तांच्यांनी गव्हर्मेंटान कितें तरी हें करूंक जाय न्ही पार्किंगाचो इश्यू जाता. इश्यू जाता ते आतां पे पार्किंग करता पयशे घेता ते खंयी लायता हं. ते म्हणटा आमी पे केला कळ्ळें. तांकां कोण हें ना न्ही हं. हें तर करीत जें हांव सांगता न्ही हं. ईडीसी कॉम्प्लेक्साचेर मोटरसायकल लावपाक थंय दवर तांकां एक बस दवर हाडून सोड परती व्हरून पाय आमकां ते आमचो टायम कितें आहा रेस्टॉरंटाचो 12 to 3:34 हं. ह्याच म्हाका टायमार म्हाका पार्किंग मेळना जाल्यार आमी धंदो करूंक म्हाका पार्किंगेक लागून धंदो ना आतां म्हाका सारकें कळटा ओके. कित्याक पयलीं जो धंदो जातालो म्हाका पार्किंग मेळटाली हं. कळ्ळें. कळ्ळें न्ही पण अशें एक्चुअली तुमच्याच रेस्टॉरंटाक अशें न्हू इवन पणजेच्या अशें न्हू खुबश्या रेस्टॉरंटाक पार्किंग ना म्हणून खुबश्यांचे धंदे लॉस खूब जाता. खूब 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 जालें कारण खूब जाणांक पार्किंगेक लागून प्रॉब्लेम जाला फक्त पार्किंग पयलीं आनी सोडटात मागीर त्या रेस्टॉरंटात वचपाक पळयतात प्रत्येक लोक. हय बरोबर स्पेशली पार्किंग टुरिस्ट न्हू. हय लोक कितें करतात गाडी बिडी घेवन येना स्कुटर घेवन येतात खंय तरी लावंक मेळटा न्ही बरोबर. गाडी तुका पयलींच थंय आतां समज तूं 1 किलोमिटरा वयल्यान म्हाज्या हॉटेलान येतलो पयलीं म्हणजे ताका 20 मिनटां जाय हं. वचपाक 20 मिनटां जाय ताका बाबड्याक ताजे कडेन कितलो आसता टायम लिमिटेड टायम आसता हं. त्या टायमार तो कसो पावतलो वयल्यान ताका जेवंक जाय हं. त्या कडेन ते बाबडे स्कुटर घेवन कोण कोणाच्या हं. लिफ्टीन येतात अशें आसा सर एक 10-15 वर्सां पयलीं पणजे कशी आसली आनी किंवा आतां कशी आसा? पणजे पयलीं 15 न्ही 20 वर्सां पयलीं पणजे बरी आशिल्ली म्हणजे क्रावड कमी आशिल्लो सगळें सुरळीत आशिल्लें आमचे हे आनी आतां कितें जालां आतां कंजेशन जालां हं. म्हणजे तुमी सांगता सारकेंच ऑलमोस्ट एक 2004 खबरी. हय 2004च्योच गजाली सांगता पूण कितें आसा ह्यो गाडयो बिडयो ज्यो जाल्या न्ही तूं पार्किंग ना लोक कंजेशन खंयच वचपाचें ना आतां तुका लोकांक त्रास जाता खंय वतलो सुद्दां जाल्यार पर्वरी पळय कितलें येता हांव वचत ना पर्वरीच्यान हांव खंयच वचना गेलो जाल्यार असो म्हाका खंय वतलो जाल्यार आमोणेच्यान वता फेरीबोट काडून सद्या आतां पर्वरीच्यान एक भायर फेरीबोट सरतलो एक अर्द्या वर आमोण्या पयलीं भायर सरपाक जाय. आं सद्या पर्वरीच्यान पयलीं भायर सरतलो जाल्यार अर्द्या वर पयलीं भायर हय सरपाकूच हय जाय. हय मागीर आनी आतां एक्स्ट्रा कपडे व्हरपाचे. फाल्यां म्हाका लग्न आसा म्हाज्या फ्रेंडाचें हांव कसो वतलो हांव चिंत्तां पयलीं म्हणजे हांव सद्याक गाडी हां. चलयना हं. कळ्ळें न्हू म्हाजो चलो ताका व्हरचो पडटा अशें आसा म्हणटकूच हे सगळ्यो गजाली आमकां बसनात हातूंत कळ्ळें. कळ्ळें तुका सर थोडेशे एक तुमचे कडल्यान एक हांव यंगस्टर्सां खातीर परत परत म्हणटा कारण एक आजचे यंगस्टर्सूच जे आहा ते कितें तरी करपाक शकता फ्युचरान. जर तुमच्या नजरेतून आतां खुबशे यंगस्टर्स थोडे पॉलिटिक्सान वचपाक सोदतात किंवा एक आमकां आजकाल गरज सुद्दां आसा की पॉलिटिक्सान आमकां बरें यूथ बरें सरपाक जाय फुडें सरपाक जाय आनी एक बरे लिडर आमकां तयार जाल्ले जाय. सो जर पॉलिटिक्सान जर यूथ सरतले जाल्यार कितें गजाली लक्षांत दवरुपाक जाय? पॉलिटिक्सान म्हणजे लोकांची हें करपाक जाय सेवा करूंक जाय आतां पळय तूं सगळें म्हणटा आतां खूब जाण हांवें पळयल्या ते पयलींच काम सुरू करता आपलें लोकां कडेन बरेपण लोकांक हांगा वच थंय वच तांकां तांचे कडेन ते बरेपण करता हें तूं लक्षांत दवरून लोकांचें तें कार्य करीत जाल्यार तूं शुअर पॉलिटिशियन जातलो आनी तूं निवडूनय येवंक शकता कळ्ळें तुका पूण लोकांक खूश दवरनाका तूं जिखता कित्याक लोकांचेर जिखता न्ही लोकां कडेन सारको रावूंक जाय थोडे लोक मागीर चेंज जाता तांकां कितें म्हणत?
आता चेंज जाता न्ही ते सांगू शकना ते हम्म. चेंज जायना ते बेस्ट दाखयता चेंज जाता म्हणून सगळ्यात तुका पॉलिटिक्स हे भुरग्यांक चेंज जाता ओर लोक चेंज जातात तशें नासता ते दाखोवचें पडटा थोडे हय गजाली. दाखोवचें पडटा. सो तुमच्या सोशल वर्का रिगार्डिंग तुमचे थोडे पॉइंट्स कितें आसा किंवा सोशल वर्क कशा प्रमाणे जावपाक जाय एक बरें कार्य घडपा खातीर? सोशल वर्क म्हणून लोकांची कामां करूंकूच जाय. सोशल वर्क करूंकूच जाय. सोशल वर्कान तूं लोकांक हांगा थंय व्हरून समज जाणटी ताका व्हरून सोड तुका 4 जाण पळयता बाबा हो मातसो कितें तरी आसा तशें सगळे आतां कितें प्रत्येक निवडून एवरी टायम निवडून येना न्ही एकदां पडटा मागीर ताज्या जाग्यार दुसरो येता त्या जाग्यार आनीक कोण येता त्या जाग्यार अशें आनीक येत रावतले तेन्ना तुवें आपलें कार्य करीत रावपाचें तें तूं चिंतू नाका. आपूण निवडून येतलो काय येवचो ना ते. हय आयज पडलो फाल्यां येतलो समज तूं यू आर फुली इन दॅट हे कळ्ळें तूं पॉलिटिक्स जाल्यार तूं येवंक शकता. आनी लोकां कडेन तुवें बरो रावत न्ही सगळें बरें जाता. तूं फक्त हाय बाय कर तूं हाय बाय कर तूं कळ्ळें तूं लोकांक पूण फाल्यां एक आयलो कोणी ताका हें करूं नाका तेजे कडेन बरेपण घे सगळें बरें जाता. सर एक रेस्टॉरंटाक नांव दिवप खूब गरजेचें आसता आनी नांव कशें दिवप हें तुमच्या कडल्यान थोडी एक हेल्प मेळत जाल्यार कोण नांव दिवपाक सोदता जर रेस्टॉरंटाक आपल्या सो कशें दिवप हें कळत जाल्यार एक तेंकां आतां सगळें पळय आमी आनंदाश्रम हें दवरला पयलीं पासून दवरला तें हांवूय नको पूण तें उरलें न्ही नांव. आतां कशें दवरता बोमील आतां आनी कोण बांगडो कोण दर्यादेगेर अशीं नांवां दवरता म्हणजे कितें एक फिशाचो हें दाखयता तुका म्हणजे हांगासर फीश मेळटा तें आतां तूं नांव दवरता जाल्यार तूं कितेंय दवरता शिवराकाक तुवें दवरता भटजी दवरता कळ्ळें तुका अशीं नांवां दवरता सौराक हांव तांकां कितें म्हणटा अशें दवरून नांवां दवरलीं म्हणून म्हाका हें कांय ना पूण दिसता बरी एक एकदां एट्रॅक्शन दिसता. पूण एक लॉंग तुमच्या म्हणल्या प्रमाणे एक लॉंग टर्म नांव चिंतून दवरपाक जाय विचार करून. एकूच नांव दवरपाचें न्ही तूं परतो परतो कसो चेंज करतलो. हांव कसो परतो चेंज करिना कित्याक म्हाजें आसा पयलीं पासून हांव तेंच नांव घेवन बसलां आनी हांव नवीं सुद्दां घातली जाल्यार हांव त्याच नांवान घालतलो. कळ्ळें तुका हांव चेंज करचो ना नांव. म्हटल्यार नांव जाणून विचारपूर्वक नांव दिवपाक जाय. हय ताणें तशेंच करपाचें तो खंय आनी कितें नुस्त्याचें नांव घालून करता पूण दॅट नेम शूड रिमेन फॉर एवर. कळ्ळें तुका अर्दे कुटे करीत जाल्यार तूं शेणलो. सर एक पेशन्स लेवल खूब इम्पॉर्टंट आसा स्पेशली रेस्टॉरंटान कारण एका टायमार कावंटराचेर खूब लोक वांगडाच येतात सगळ्यांची ऑर्डरी घेवप ना घेवप तेजें तकली कळना कोणी कितें दिलां तें पेशन्स लेवल खूब आसप इम्पॉर्टंट. कसो मेंटेन करता पेशन्स लेवल? मेंटेन आतां कितें जालां आमकां ती संवय जाली ती पयलीं म्हाका खूब फाटी जाला ते क्रावड मदीं जाता आतां जीपे बिपे करता म्हाजे हातून मरे जीपे सारकें जायना ते हें मेळना रेंज मेळना तरी आसतना थोडे मनीस आसा न्ही ते पासय आसा जीपे करता नाल्यार थोडे म्हणटा मागीर कॅश काडटा कॅश दिता म्हणजे एकदां फास्ट जालें न्ही जीपे करता तुका टायम वता कॅश काड आनी दी आनी जीपे कर तातूंत कितलो टायम वता तो पळय. बरोबर रेंज समज बरोबर आहा जाल्यार फास्ट जाता पूण जीपे करीत जाल्यार तुका टायम वताच तो बेगीन सुद्दां जावं तूं फोन काडटलो तूं फोन हें करतलो त्या मुळे तो पयशे दिवन मोकळो जाता. कॅश पयशे दिले आतां कितें जालां आमकां बाजाराक सुद्दां वता आसतना कॅश चड आसना आतां कळ्ळें तुका थंय तांकां मागीर आमकां प्रॉब्लेम जाता. जीपे करीत जाल्यार हांव मागीर तें कशें हें करूंक जाता पूण आमचे कडेन आसूंक जाय कॅश सगळ्या बाजारांत तुका सगळें हें घेवन बसना QR नंबर स्कॅनर घेवन आमकां मागीर तें कितें करचें पडटा तातूंत आनी क्रावड सांबाळपाक आमी सांबाळून आयल्या न्ही इतले पेशंट सुद्दां दवरून आयल्या आमी त्या हातून जाल्यार पळय आमी तर पेशंट लोकांचे सदांच तापिल्ले आनी झगडले जाल्यार आमकां लोक येवचे नाशिल्ले न्ही आमचें नांव घेताले लोक म्हाका खबर आसा खंय वच तूं आमच्या आनंदाश्रमाचें नांव घेताच. हांव आमचें म्हणना आसा भरपूर हॉटेलां आसा तांची येता आमकांय येतात सांगता तें कळ्ळें तुका पूण पेशन्स दवरचेच पडटा. केन्ना
थोड्या कस्टमरांनी फेक कंप्लेंट केला जशी की तुमचो बांगडो बरो आसतना उदक बांगडो बरो ना मरे आपलो दुसरो करून दी जेन्ना तांकां 2-2 बांगडे खावपाक मेळटले 2-2 कितें खावपाक मेळटले अशें केन्ना कंप्लेंट फेक कंप्लेंट येयला तुमकां कळ्ळा अशें म्हणल्यार ती फिशची फोटींग कंप्लेंट ना केली कळा न्ही आयला म्हाका कित्याक एक एकदां मरे बरो ना न्ही एक एकदां बांगडो सारको फास्ट भाजना सामको गिरायक फास्ट तुका हाडचें पडटा हांव कस्टमरांक कितें सांगता तुजे कडेन तुवें तो बांगडो न्ही परतो दी तुका परतो भाजून दिता सारको आतां थोडे खावन बी मागीर हें करता जाल्यार हांव लागीं हें करिना मागीर हांव मुद्दम पळयता बाबा हो खाला काय ना हो खावन मोकळो तूं म्हाका पयलीं सांग न्ही खातकूच तूं म्हाका सांगूंक शकना आतां बांगडे बी कितें आसा न्ही बांगडे तुका कशें येता तो नेम ना मागाचे बांगडे आसा रापणीचे बांगडे आसा अशे बांगडे तरेचे आसा बोटीचे बांगडे आसा ना थोडे कस्टमर एक खूप हुशार असतात अर्धो बांगडो खातले आनी परत बांगडो पिड्यार म्हणून परत एक बांगडो घेतलो मागीर 1.5 बांगडो मेळोंक त्याच तरेन करता पण हांव तांकां तसो चिंतूंक शकना न्ही बाबा तो करता वो ना ते आतां कस्टमर सारको ना अर्दो भाजू दिवना हांव दिता तुका सांगता पयलीं खबर आसतना मेळटा दिता हय दिता परतोकात बुकयना विसवण सुद्दां हांव दिता ते सोड बांगडो सोडून दी बांगडो 30 रुपया विसवणाचे पोस्तूच पडटा 150 रुपया मागीर दिवचें पडटा न्ही पूण लोकांक आमी दुखोवंक शकना खरें तर अशें करीत जाल्यार मागीर हें जाता पण एक खऱ्यांनीच पळोवंक गेल्यार एक रेस्टॉरंट सांबाळप इज व्हेरी डिफिकल्ट न्ही कारण एक जे कोण सोरो विकतात ते खंयसून थंयसून प्रॉफिट काडटात आनी हांगासर ते घालतात आनी एडजस्ट करतात पण तुमी ते विकिनासतना एडजस्ट करप आनी सांबाळून दवरप पयलें आमी बरो करता जाल्लो सोऱ्याचेर म्हाका एक सांग एक टेबल आसा एक टेबलाचेर 4 जाण बसले आनी तांच्यांनी धंदो केलो दर एक 2000 तेच टेबल सोरो मारनासतना 4 फाटी उठून परते दुसरे येता परते नीव येता ताच्यांनी डबल म्हाजे पयशे जाता पण जर एकदा सोरो विकतना अशें फाटीसान कंप्लेन सुद्दां जाल्ले की एकदा थोड्या रेस्टॉरंटांनी सोरो दितना समज इन केस खंयचे बांगडो भाजोंक ना सारको फीश सारके जावंक ना जाल्यार ते पिळणाऱ्याक सारको लागतात न्ही तो नुस्तो कारण ते सोरो पियाल्ले आसता ते कितें आसा ते तशें नासता ते पितूकूच तो कितेंय खाता हांव सांगता तुका कितें खाता तांकां मेन ते खावपाक येता पळय शिणाण्यो सुंगटां ते खावपाक विसवण चणा पूण कितें आसा ते पितल्याक ते कितें आसा सारकें कळटा ते बेश्टे सांगिना तांकां कळटा ते पिलो म्हणून सुद्दां जाल्यार ते नुस्त्याक वळखुपाचें सारकें वळखता आनी आमचे गोंयकार भायले सांगिना आमचे गोंयकार सारके वळखता सर तुमच्या कडल्यान एक शेवटची मेसेज एक स्पेशली गोंयकारांक जे कोण फ्युचरान रेस्टॉरंट घालपाक सोदता किंवा रेस्टॉरंटाचे तकलेन कितें घेवन कितें तरी करपाक सोदता रिगार्डिंग फूड आयटम्स किंवा तांकां एखादी मेसेज एक तुमची ना ताणें अवश्य करचें ताकाय तातूंत कळटलें बाबा कशें कितें करपाचें पडटा तें पूण जाणा जाल्लो तातूंत वचपाक जाय न जाणा जाल्लो ताका प्रॉब्लेम येतलो आतां कितें जेवण म्हटल्यार तुका घराय जेवण रांदतात न्ही ते आवय कडल्यान कोण कामाक आसा तेजे कडल्यान तूं हें घेवंक शकता आयडिया कळ्ळें तुका तातूंत तूं करूंक शकता पूण लेबराक सांबाळपाक व्हेरी डिफिकल्ट फाल्यां लेबर तुजो कूक गेलो आनी तूं रेस्टॉरंट नवें घातलां 2 दिसान गेलो तुगे रेस्टॉरंट बंद करतलो म्हणजे कूक खूब इम्पॉर्टंट आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट इज कूक तूं स्वता पात्रांव जावन तूं ग्लास काडूंक शकता ताट काडूंक शकता कूक करूंक शकतलो एवरी टायम पॉसिबल जाना कोण ना जाल्यार इन केस तूं रांदपाक शकता रांदपाक आयडिया जाय जाल्यारूच तूं करूंक शकता हांव कसो एकदां तुका सांगलें हांवें म्हाका आसा सगळें आयडिया हांव 74च्यान बापाय वांगडा वचता ते म्हाका सगळें खबर आसा तशें शिकूना पळोवन हांव असो कोर्स बीस करूना पळोवन शिकले म्हळ्यार केन्ना रेस्टॉरंट ओपन करतना फर्स्ट आपलो कूक कोण आसतलो आनी कुकाक आपण कसो दवरतलो मेन कूक हे मेन ते कुकाच्या फाटल्यान आनी स्टाफूय जाय रे बाकीच्या स्टाफाक तूं फाल्यां गल्ल्यार बसून पयशे काडूंक जाय मागीर तूं कसो करतलो कळ्ळें तुका न्ही गल्ल्यार बसून तूं पयशे काडपाक जाय तूं हांगा बसच्यो काडपाक जाय हांगा धुवपाक मनीस ना तुजे कडेन तेन्ना तूं कितें करतलो बरोबर सो सुरवात म्हाका दिसता खंयच्या बारीक जाग्या वयल्यान तुमी करा आनी जशें वाडटा तशें तुमी वाडयत चलया इल्लें इल्लें करा ल्हान आसतना स्मॉल हातून करा
आनी मागीर इल्ले इल्ले तुमी कळटकूच तुमकां मागीर कळटलें. म्हणजे पयलीं एकटेच घे हय, मागीर तुजे कडेन येता. आतां सगळो चडशे नेपाली तुका खूब पावले हांगासर. ते कुकूय आसा, ते सगळे काम करता. युटेन्सील आयदनां धुवपी काम करता, ते हेल्पराचें काम करता, सगळे करता ते. पण सर पूण नेपाली रावना. पण नेपाली सर मोस्टली सर सॅलरी 15-20,000 घेतात न्हू. ना, तशें तुका कळ्ळें. तितले दिन थोडे कितें आसा आयिल्ले आसता मरे. आतां ते खूब जाले. कोण कोण तांकां मागीर तांचे मनीस तांचे तकलेन भरता. तूं आतां 10 दिलो, तो म्हणटा ताका 12 दिता मरे. तो सोमतोच शूट मारता. आनी आतां कोणी करून आसता आपल्याक मनीस घेवपाक. कळ्ळें. कळ्ळें म्हणजे तुका? एक तर बॅकअप पयलीं आमकां रेडी दवरचो पडटलो ऍटलिस्ट, कारण एक न्यू रेस्टॉरंट सुद्दां खंयचे घालता लोकां कडेन पावता म्हणटा एक 6 म्हयने तरी वयतात न्हू. स न्ही, बरीच वर्सां वता. तूं पळय, म्हाका सुद्दां न्ही नवें रेस्टॉरंट घातलें न्ही, म्हाका एक वर्स गेला म्हाका. म्हणजे जाग्यार बसपाक. कळ्ळें. पयलीं केले हांवें ते 6-7 म्हयने केले. मागीर मागीर इल्ले इल्ले ते बसले काय ना मागीर तुका येना. कळ्ळें. मागीर तवो गरम आसा न्ही, हय. ऑमलेट भाजून काड. कळ्ळें. म्हणजे जाग्यार बसपाक तर कमीत कमी 1 वरास तरी जाय. हय. कळ्ळें. खूब खूब. म्हणजे हय, आतां लोक तुजे एकदां जेवन आयले परतो येवंक जाय, हें तुजें आसता इंटेन्शन. बाबा तो परतो येवंक जाय म्हाजे कडेन. तो जेवन वता. म्हणटकूच तुवें कितें करपाक जाय, ताका सारको सांबाळून दवरूंक जाय. हें करपाकूच तुका 6-7 म्हयने जाय. बरोबर. मागीर तुजें फुडलें. म्हणजे आमकां 6-7 म्हयन्याचे बॅकअप दवरचे पडटले पयलीं. हय. पूण एम्प्लॉई जर घेता उरता जाल्यार म्हयन्याक एक जर 50,000 खर्च जाल्यार 6 म्हयन्याचे पयलींच काडून दवरचे हय, पडटा. 6 म्हयन्याचे काडून दवरचें पडटलें तुका. न्ही, तशें तुजें एडजस्ट जातलें, पूण तुका मातसो एक वेळ लॉस जावंक शकता. पूण मागीर न्ही तुका तें सगळें भरून काडूंक शकता तूं. लॉस जालें. तकलेन ते तयार मेंटली तयार आसपाक जाय की आपूण 6 म्हयने हय चलयतलो. पयशे येवं ना येवं आपूण चलयतलो. आनी सगळें हातूंत तूं बारीक पयलीं स्टार्ट कर, बारीक. बरोबर. मागीर फुडल्या हाका हात घाल. मागीर सगळें सारकें जाता. सो तुमकां अशें कितें दिसता जे तुमच्या रेस्टॉरंटा बद्दल आमकां स्पेशली जर लोकांक कळपाक जाय किंवा अशे थोडे गजाली जे तुमी केन्ना शेअर करूंक ना जाल्यार तुमकां दिसता शेअर करपाक जाय म्हणून जाल्यार? शेअर करपाक जाय म्हणून लोकांक म्हजें खबर आसा न्ही, आतां इतलीं वर्सां. हांवें आतां शेअर करपाचें म्हाजें कांय ना. इतलीं वर्सां जालीं आनी लोकांक सगळें खबर आसा. ओपन बूक. हय, ओपन. ओके. हांवें परते परते कांय सांगपाची गरज ना. ओके. कळ्ळें तुका? लोक जाणा म्हजें सगळें. म्हजे कडेन आतां थोडे कितें पयलींचे खूब जाण एक्सपायर जाल्ले, हांव वळखतालो तांकां. पूण तितले अशें उलोवन गेले, बाबा तुमचें रेस्टॉरंट खरेंच बरें. तुमी आमी फक्त तुमच्या नांवाक लागून येता, तुज्या बापायक लागून येता, तुज्या हाका लागून येता. अशें सांगपी खूब जाण येवन गेले. सर पण तुम्ही जो बिल्ड केल्लो आतां एक ट्रस्ट खूब बऱ्यापैकी बिल्ड केल्लो. सो हो एक्चुअली कसो बिल्ड केलो म्हणजे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन्स काय दवरले लोकां वांगडा? हार्ट टू हार्ट म्हणल्यार कितें आसा, आतां जेवलो कावंटरार आयलो, आयज जेवण बरें आसा अशें येवन सांगता. तुका कितलें बरें दिसता, तसो तूं ताजे कडेन वागूंक जाय. बाबा थँक्यू अशें हांव विचारता. नाजाल्यार थोड्यांक हांव विचारता, इवन आतां ट्युरिस्ट आयले काय ना, जेवण कशें आसा तें म्हाका सरळ सांगता बरें आसा. हांव आनी कितें विचारता, तांकां तितलेंच पुरो न्ही आपल्याक एक विचारलें म्हणून. हांव तांकां चड हें करिना, पूण म्हाका तितलो टायमूय मेळना कावंटरार बसून तांकां सगळ्यांकूच हें करपाक. तरी आसतना हांव एकट्याक विचारता. सरळ सांगता ते म्हाका बरें आसा म्हणून. येवनूय सांगता फूड इज गूड. म्हणजे तुम्ही पर्सनली तो फीडबॅक वचून घेता प्रत्येक. हय हय, पर्सनली घेतात हांव. एटलीस्ट एक ट्युरिस्ट 4-5 तरी फॅमिली येता, एक 2 जाणांक तरी हांव विचारता कशें कितें जालें कितें. नाच जाल्यार ती म्हाका सांगता, बाबा बेस्ट फूड. आमकां मातशें जिवाकूय बरें दिसता न्ही जेवण बरें जालें. आतां थोडे जाण म्हणटा, तूं म्हणटा ते बांगडे बिंगडे केन्ना पिड्ड्यार जाला तेन्ना म्हाका वायट दिसता. कळ्ळें तुका? मागीर आमी ते सॉल्व करपाक जाय न्ही प्रॉब्लेम. झगडून कांय मेळना न्ही म्हाका. झगडून गेल्यार हांव म्हाजो धंदोच विसरतलो. एकट्याक लागून सगळे लोक मागीर थंय तुका पळयता. त्या खातीर ते आतां ते सगळें पयलीं आमी मातशे तकलेन हें आशिल्ले, तिडक मायंड. आतां ना तशें. थंड जालें. आनी हांव तेन्ना हॉटेलार बीन आसतालो रे. हांव म्हाजी ते चलयतालो काका बिका. तेन्ना हांव नाशिल्लो. हांव मागीर हातूंतूच आयलो. मागीर आमी 3 भाव आशिल्ले, तो एकलो तो लंडन पावलो, एक आमी हांगासर उरले.
दोग जाण आमी पळयता. आतां हांव तुज्या म्हऱ्यान आयलो तो थंय कावंटरार आशिल्लो, नाल्यार हांव कावंटरार बसता. ओके, म्हणजे मेळोन सांबाळटा अजून. हय, मेळून सांबाळटा. पण सर एक फॅमिली मध्ये सुद्दां ते आतां कशें आतां खूब जावपाक लागला अशें फॅमिली मध्ये झगडी खूब जातात. भाव भावांच्या मध्ये पटनात. रेस्टॉरंट सांबाळप वेगळी गजाल, पण एक घरानूच पटनात. सो असो फॅमिली म्हणून सांबाळप इट इज खूब व्हेरी डिफिकल्ट न्हू? अरे सांबाळपाक जाय. कितें आसा, कोणे ना कोणे नमते घेवचेच पडटा. तो झगडलो जाल्यार हांव गिरोवंक जाय, हांवें झगडलो जाल्यार हांव गिरोवंक जाय. आनी हांव व्हडलो, हांव मातसो चड उलयत जाल्यार ते मातशे वोगी रावतले. कळ्ळें तुका? अशें आसा. थँक यू सो मच सर. आमकां खूब गजाली आयकून बरें दिसलें. खुबशे गजाली खबर ना तुमी शेअर केले आनी एक खूब बरें दिसता की येदे व्हडले ओनर म्हणल्यार इतले बरे मनीस एक ग्रावंड टूवर अजुनूय आसात. लोकांच्या मुखार अशे अजून पर्सनली उलयतात. एक आमकां एक कितें म्हणटा तें एक टच उरतात की बाबा थोड्या जाणांक अशें आसा की वयल्यान वयरूच सांबाळटात, सकयल पर्यंत येयनात. तुमी अजुनूय सकयलूय सांबाळटात, कावंटराचेर अजुनूय सांबाळटात, सगळ्या स्टाफांक सांबाळटा. खूब बरें दिसलें. खुबशे गजाली तुमचे कडल्यान शिकपाक मेळ्ळे. की बाकीचे रेस्टॉरंट मेन म्हटल्यार रेस्टॉरंट कशें चलप हें शिकपाक मेळ्ळें. आनी रेस्टॉरंट कित्याक ओपन करपाक जाय, जो पर्यंत एक क्लिअरिटी नासता तो पर्यंत ते ओपन करपाक पॉसिबलूच ना. आपल्याक आयडिया आसूंक जाय, जाल्यार Idea तूं आसूंक रेस्टॉरंटान खंयचोय धंदो, तो रेस्टॉरंटूच म्हणून न्ही, खंयचोय धंदो. आतां तूं बोट घेतलो नुस्त्याची, ते बोटीक तुका पसून तुवें पळोवपाक जाय बाबा कशें नुस्तें धरता, कितें करता तें तूं जाणा जावंक जाय. तें पळोवन मेळना तुका, जाणा जावनूच तुका जाय बोट काडपाक जाय, बोट काड. म्हळ्यार स्वता पयलीं शिकून हय, घेवपाक. बस काडपाक जाय, बसीन पयलीं चिंत कसो कितें खर्च आसा कितें आसा तें काड. पूण आतां लोक पळय तुका आतां बसी बिसी गव्हर्मेंटान खूब घातले न्ही, लोक सगळे रेस्टॉरंटान वता. आतां पणजे तूं दोनापावल पळय, ह्या पोंतार बस पाटेकर ते दनपार सगळे तुका रेस्टॉरंटान मेळटली. इवन हे पणजे जालें, परवरी सुद्दां पयलीं खंय आसलें 10 वर्सां पयलीं कांय नासलें. नाशिल्लें, पूण परवरी रेस्टॉरंटां बरीं आहा, हेवी जालें आनी भितूर सुद्दां आतां खूब पावली. पावली, सगळ्याक मेळटाली. पूण आतां कितें आसा न्ही, तितलें वायट कोण करना न्ही, सगळे बरें करता. सगळीं रेस्टॉरंटां बरीं करता. तशें हें ना म्हाजेंच रेस्टॉरंट बरें करता तशें ना. कॉम्पिटिशन खूब आसा. फकत सांबाळपाक जाय. आनी आमी मागीर हांगासर ती गार्डनान बी कार्नवालाचो हें जाता पळय, ते आमी स्टॉलां बी घालता. तेन्ना आनी आमकां हें मेळटा लोकांचें. कळ्ळें तुका? आमी कितें दवरता थंय शिणाण्यो, सुंगटां आनी तुजे चणाक आनी कबाब. तुमचे स्पेशल आयटमूच तुमी थंय दवरतात. ते म्हजें रेस्टॉरंट दवरता. आमी सगळें मिक्स करून दवरता, नाल्यार तुका धंदो जायना. चिकनूय लोकांक जाय, ते खातीर आमी तसो दवरता. पूण धंदो बरो आसा. आमी घातला तो खूब फाटीं, खूब वर्सां जालीं आमी घालता. थँक यू सो मच. बरें.